आयल्या दिसा म्हापशा रस्त्याची कामां चलतात, पूण अजून पावसाच्या पूर्वतयारेक योग्य रितीन सुरवात जाल्ली दिसून येना. राज्यात अजून उटंगराच्या पावसाक सुरवात जाल्ली ना, मात कांय भागांनी पावस शिरशिरपाक लागला. पूण म्हापशा शाराक ह्या शिरशिरपी पावसाचोय तोल सांबाळूंक जायना. बुधवारा रातीक म्हापशा एकाच दिसा पडपी पावसान माती व्हांवून गटरांनी हाडली. हाका लागून गटरां तुंबलीं आनी तुंबिल्ल्या गटराक लागून हें सगळें उदक थंयच्या दुकानांनी भितर पावलें. अग्निशामक दलाक आपोवन थंयची विद्रूप जाल्लीं दुकानां निवळ केलीं. एकाच फावटी पावस पडून जर म्हापशा शाराचें चित्र अशें जाता जाल्यार येवपी पावसाळ्यांत म्हापशेकारांक शारांतलें कसलें चित्र पळोवंक मेळटलें हें चिंतून म्हापशेच्या थळाव्यांच्या कपलार आटयो पडल्यात. आनी सगळीं शॉपांनी भरली तुमच्या? आतां कितें म्युन्सिपालिटीन काडून दिल्या माती तुमकां? काडून दिल्या. कशी भरली ते हांगा ब्लॉक आसा कितें आहा? दारासून येयले अशी. पावस पडटकीर पावस हेजें सीवेजीचें काम केल्लें तेज्या खातीर राती पावस पडलो व्हडलो पावस तेन्ना खबर ना आमकां. सकाळीं हांव 5:30 येता जाल्यार हांगासर सगळें उदीक आसा. सकयल भितर उदीक आनी ते फायर ब्रिगेड कापयली आनी हें भायलें म्हणलें हें करून उदीक मारून काडटो रे गो. रस्त्यार म्हणल्यार सुद्दां गाडयो स्लीप जावन पडटात. रस्त्यार धुतो कळ्ळें. त्या रस्त्यार गेलो चिखल जातलो म्हणालो आनी आमचे धुल्यांनी गेले ते. कसली माती ती सीवेजीचें काम केलां म्हणून? व्हाळांसून सगळें येयला. व्हाळ चॉकअप जालो तो पयलीं तितून वयर सगळें फळ जालो वयर आनी सगळें भितर उदीक गेलें. 4 माणांनी ह्या सायडीचे थोड्यान ते सायडीकूच गेलो आमचे. म्हणजे इतलो केन्नाच जाय न्ही पण भितर ह्या सायडीचे गोवाक लॅक्चरान हेजे पयलीं